फाटल्या पावसान शेतकारांचे मोठे लुकसाण जाला म्हूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे अधिकारी खंय ही गजाल मानून घेवंक तयार ना. ते पांडुरंग साळगांवकाराचे कंप्लीट शेत गेल्लें तेका आपल्याक रुपयाचो फायदो ना. तें व्हरून शेत दाखयलें जाल्यार तो म्हाका सांगता की आपल्याक दिसता म्हणटा तुमी हांगासर शेतूच रोवंक ना. शेत रोवंक ना म्हणटा ते. हांवें जर म्हटलें शेत रोवंक ना, शेत जर रोवंक ना तुका म्हटलें बरें आनी एक दाखयता म्हटलें. परत हे सायड पानारी सायडीक दुसरे सायडीक हाडले रस्ते क्रॉस करून. थंय तेणी पळयलें जाल्यार तो म्हाका सांगता थंय उदीक भरलां म्हण तुमी रोवंक ना आसतलें म्हणटा. 50-60 हजार भाताचेर घेताले ते आज तांकां रुपया सुद्दां फायदो जाल्लो ना. म्हाका दिसता खंय तरी शेतकाराचें नाका काय कांयच कळना गव्हर्मेंटाक कितें जाल्लां पळय तें. म्हाका दिसता हेचेर खंय तरी दखल घेवपाची आनी फटाशी आमकां मारच्यो न्हू. नासनोड्याच्या तळ्याचें उदक व्हाळांतल्यान वता. व्हाळ चॉकअप जाल्ल्यान तळ्याचें उदक शेतांनी घुसता. मिशिनां आयिल्लीं, तेंच्यांनी मिशिनां आमची लुवोवन मोवन दिलीं, तेंच्यांनी आमचो फूल पेमेंट घेतलेलो आहा. ह्या फुडें सबसिडी आमकां मेळटली काय ना मेळटली ती आमकां काय अजून सारकी खबर ना. खुबशीं शेतां पिड्यार जालीं, खूब जाणांची शेतां पिड्यार जालीं. आनी दुसरो प्रॉब्लम म्हणजे आमचो आसा हो तळ्या वरसून पानारे पळय तो एक व्हाळ गेला तो सगळो चेकआप जाल्लो आसा, बंद जाल्लो आसा. आनी तें पाणी सगळें तळ्याचें शेतांनी वयता आनी शेतां भरलेलीं आसता. तेका लागून शेतां आनीक पिड्यार जाता ती चड. ते एक प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करचो आनी मेन म्हणजे सबसिडी आमकां दिवची फुडें. शेतकारांचो विशय शेतकी मंत्री आनी मुख्यमंत्र्यां कडेन व्हेला म्हूण आमदार सांगता. ऑलमोस्ट अबाउट 35-40 शेतकरी आले आमी जालना ऑफिसान. त्या वखदार इमिजिएटली म्हणजे ऑनरेबल CMाक मनोहरभाई पर्रीकर फोन केलो आनी सांगलो अशें अशें हें आसा. म्हाका मेव म्हणलें ताजे उपरांत हांवें मेट माय एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचो विजय सरदेसाय आनी ताणें सांगलें डोंट वरी वॉट एवर वील गेट इट डन. पूण हांगा इश्यू कितें जाल्लो तांच्यांनी इमिजिएटली 2200 फारीक करपाचें ऑन द स्पॉट. पूण आतां इतल्या वर्सां ते फक्त 50% फारीक करतले. सो तांच्यांनी फायल मूव केली. CMान सांगलें डोंट वरी आमी कितें तें आमी वील रिवर्ट इट टू द बॅक पयलीं पळय तशें. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.